राज्यात लागपी उदकाच्या पुरवणे खातीर गोंयांत कमीत कमी 12 तरी बंधाऱ्यांची गरज आसा। गांवच्या संरक्षणा खातीर दर बंधाऱ्याक राखणे वणत आसतली म्हूण उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयला। मनशाक त्रास जावपाक जाय, तांच्या कुटुंबाक त्रास जावपाक जाय आनी उदक जें आसा पळय न्ही तें नेहमीच सांठयलें वयतलें व्हाळाच्या लेवलाचेरच। व्हाळाच्या लेवलाचेर उंच उदक उरना, व्हाळ किंवा न्हंय जी कितें आसा त्या लेवलाचेच उदक उरता, तेंच आमकां जवळ जवळ लाखभर मेळटा तितले लेवल सांबाळ जाता। पण हे बंधारे बांदपूय गरजेचें काम अशे प्रकारचे जवळ जवळ 12 बंधारे बांदचे पडटले गोंयांत। आतां आमी दुसरो बंधारो जो आसा पळय तो साळ म्हणटा त्या गांवांत बांदला, कळ्ळें ना। ताजे नंतर मागीर आनी एक बंधारो जो आसा पळय आमची येवजण निरंकाल करता। अशे पद्दतीन जवळ जवळ 10 ते 12 बंधारे बांदचेच पडटले, जेणे करून आमची उदकाची मागणी जी आसा शेती खातीर आनी पिवपा खातीर ही आमी निभावंक शकता। थंय आमकां रिटेनिंग वॉल आमी त्या बंधारा भितर सुद्दां प्रोविजन केल्लें आसा, थंय ती रिटेनिंग वॉल बांदता, उंच तशी धड बांदली उदक भितर येना, तेच प्रोविजन करता। जे जे जाग्यार बंधारे बांदल्यात ते सगळे बंधाऱ्या कडेन ज्या प्रमाणे लोकांची सुचोवणी आसा की उदक भितर सरचें न्हू किंवा गांवांत येवचें न्ही म्हणून थंय रिटेनिंग वॉल घेतलेली आसा सगळे कडेन। आनी हांगाय बी तशेच पद्दतीन भितर बांदप जाता।